talking to the finance commission, we have told them specifically की population wise पोहोच्यापेक्षा demolition you have to look at performance wise. We have already been getting 100% defecation free, 100% बाकी सगळे जे केला तातून performance wise incentive मेळटना स्टेटाक motivation मेळटा. A small state like this can be a model if supported in different forms other than looking at population. आम्ही जरी 1.5 million population असले, we cater to almost 10 times the tourist for utilizing our facilities. Pre-COVID आणि post-COVID चेंजीस जाल्ले आसा ऑफ एवरी पर्सन वॉज ट्रॅव्हलिंग ताजे खातीर इन्फ्रास्ट्रक्चराचेर स्पेंड वाडटा. आमी आतां मोडले जाल्यार तेच इनकम मॉडेल्स आमकां तयार जाता फुडें. ताज्या खातीर कॅपिटल स्पेंड करपाक आमकां सपोर्ट दिवचो. इन टर्म्स ऑफ ओवरऑल गोवा इज अ क्रिएटीव कॅपिटल वी आर टॉकिंग अबाउट नॉलेज अप करूंक शकता ताज्या खातीर सपोर्ट करचो अशें IT आनी टुरिजमाच्या माध्यमांतल्यान ओवरऑल मागिल्लें आसा. We are the first to talk about the regenerative tourism. We are the first to talk about sustainable development goals. Where the world is talking, Goa has already started moving. आणि जेन्ना ही इंडस्ट्री फुडें वता, पयलीं मायनिंग आशिल्ली contributing to 70% of the GDP. आज हार्डली 1%. टुरिजमाचेर सगळो भर आयला आनी पॉलिटिकली गव्हर्मेंटाक मुख्यमंत्र्याक आनी सगळ्यांक biggest challenge is creating new economic verticals and ensuring employment. Since everything cannot be employment through government, you need to create avenues of employment through infrastructure, new infrastructure build up. So ताज्या खातीर फायनान्स कमिशनान ते स्टँडर्ड पॉप्युलेशनांतल्यान भायर सोडून पॉप्युलेशन पळोवन डिसायड करप ताज्या पेक्षा बाबा हो आमी गोंय कशें आमी विकसीत करपाक सपोर्ट करूंक शकता इन टर्म्स ऑफ गिवींग इन टर्म्स ऑफ वेरियस फॉर्म्स आनी नवे वर्टिकल्स बिल्डअप करपाक शकता इन टर्म्स ऑफ इकॉनॉमी आनी इन टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट हाजेर भर घालो जाल्यारूच आमी खऱ्या तरेन विकसीत जातले. पर हायेस्ट पर कॅपिटल इनकम आनी हे पळोवन करतना ताज्या पेक्षा वी हॅव टू लूक एट कॅपिटल एक्सपेंडिचर करून कॅपिटलाक आमकां कितलो हेल्प करूंक शकता मागीर इन्फ्रास्ट्रक्चर कॅन इनक्रीज वीच कॅन अलाव टू हॅव वॉट द न्यू टुरिस्ट वॉन्ट्स वॉट द न्यू पीपल वॉन्ट वॉट द गोवन्स वॉन्ट आनी ताजेर आमी क्लायमेट चेंज जावं बाकीचे चॅलेंजीस येवंक लागले. आतां सी सायड आमी पळयले दर्या इरोड जावंक लागिल्लो आसा, सँड इरोड जाता. सँड इरोडाक समज वॉटर रिसोर्स डिपार्टमेंट नाल्यार डिजास्टर मॅनेजमेंट खंयच्या तर तांकां सपोर्ट जाय पडटलो to ensure that the coastline is saved and we are able to continue tourism. The issues like labor says where you have already the money in the coffers, where guidelines centrally need to be changed, certain reforms need to come in. Yeah, thode processes where center guidelines are restricting states to use the funds, whether state disaster reserve or बाकीचे या थोडे विषय मांडिल्ले आसा मुख्यमंत्री, so that we are able to ensure that we get maximum benefit of the finance commission's viewpoints as they visit every state. Ambitiously, I think मुख्यमंत्र्यांनी बऱ्यापर्यंत सगळे पॉईंट्स घाल्ले आसा अँड वी आर ऑलवेज पॉझिटिव्ह. सो तुमच्या हितून टुरिजम आणि IT आता तुम्ही म्हटले तुमच्या सेक्टराक कितलो फायनान्स व्हॉट आर यू एक्सपेक्टिंग? आमी मागल्या आता येता तेन्ना उलया ना पण कितले मागले तुम्ही राफली? आमी म्हाका दिसता IT जवळ जवळ 3,000 सुमार मागल्या आणि हाका टुरिजमाक जवळ जवळ